30 जुलै ह्या दिसा मिरामार आशिल्लो फुटब्रिज महानगरपालिकेन धोकादायक आशिल्ल्यान काडिल्लो। मात 12 दीस पुराय जावन लेगीत ह्या फुटब्रिजाचें सामान फुटपाथार तशेंच दवरिल्लें आसा। हो ब्रिज काडून रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केलो खरो, पूण उरिल्ल्या सामानाची जापसालदारकी कोणाची असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला। जाल्यार ह्या ब्रिजा लागसार आशिल्ल्या शारदा मंदिर विद्यालयाची विद्यार्थी ह्या फुटपाथा यो वच करतात। देखून फुटपाथार दवरिल्ले ब्रिजाचें सामान बेगोबेग काडटले अशें महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलां। Sir, there is a footbridge is dismantled at Sharda Mandir, Miramar. And what is the next step of CCP is now what going to do of that material? See, now basically, what we had done is we had sanctioned the amount for demolition, removal of the bridge. What was within our sanctioning power. So now we have sent the file basically to get a legal opinion for removal and auctioning of the material. Okay. See, because we want to take utmost care. No, nobody should steal the material or any of those kind of things also. Yeah. So I've told the commissioner to take care and to follow procedure. So now to move that thing, we have forwarded one file. Once it comes back from our senior advocate saying it is okay, we will move the thing. And we will conduct an auction later. Any time frame is given to the advocate? How many days it will come? See, he is our CCP, one of our senior counsels. So as per his thing, whenever he gets to the file, we will think. So I want to get it at least by this week. I want to get his opinion. Yeah. And if the opinion is positive, we will move it and tender the thing. He gets to the file, we will think. So I want to get it at least by this week. I want to get his opinion. Yeah. And if the opinion is positive, we. आम्ही असा मिरामार हांगासर शारदा मंदिराच्या देगेर सगळ्यांकूच खबर आसा की कांय दिसा पयलीं हांगासर जो फुटब्रिज आसलो तो डिसमेंटल केल्लो आनी हो 1.5 करोड खर्च करून जो फुटब्रिज केल्लो तो व्हायट एलिफंट जाल्लो तो डिसमेंटल करून अशा पद्दतीन हांवें पासून पोस्ट फुटपाथीचेर थंयचे जे आसा सामान एक्स्ट्रा ते दवरलेले आसा। कॉन्ट्रॅक्टरान आपलें काम केलें डिसमेंटल करून दवरपाचें जें काम आसलें ते कॉन्ट्रॅक्टरान आतां फुडें ह्या मटेरियलाचो कितें करतले हो प्रश्न जो आसा हो CCPचो आसा। हे मटेरियल फुटपाथार दवरल्या कारणान हांगासर जे ट्युरिस्ट येता किंवा लोक वयता जो फुटपाथाचो यूज करतात तांकां त्रास जाता। फाटल्या जवळपास 10-12 दीस जाले हे मटेरियल अशेंच पडून आसा। स्कूल स्टार्ट आसा, दनपार टायमार जेन्ना स्कुलाची भुरगीं सुट्टा तेन्ना हांगासर ट्राफीक जाम जाता। स्कूल असल्या कारणान ट्राफीक सुरू जावपाक लागून हो बेगीनाच बेगीन डिसमेंटल करून रस्तो ओपन करून दिल्लो। ट्राफीक चालू आसा पूण जे मटेरियल जे पडला ते अजुनूय तशेंच आसा। ह्या मटेरियलाचे फुडें कितें जातलें हेचे डिसिजन कोण घेतलो हो प्रश्न आसा। सेंटर ऑफ द सिटी जेन्ना म्हणटा आमी मिरामार एक बीच आसा, बांदोडकर मुख्यमंत्री बांदोडकर यांची समाधी आसा, पर्रीकर यांची समाधी आसा। हे पळोवपाक ट्युरिस्ट येता आनी जेन्ना अशे वेगवेगळे पर्यटक येता तेन्ना हो असो डिसमेंटल केल्लो पूल पळोवपाक म्हाका दिसता तांकां आवडचें ना। गोव्याची एक इमेज घेवन हे लोक येतात। हांगासर जे बेसमेंट आसा तेचें काम सद्या चालू आसा, ते काडपाचें काम चालू आसा जेका लागून गाडयो पार्क करपाक मेळच्यो। पूण ही जी दिरंगाई जाता म्हणजे जे लेट जाता काम करपाक ते काम मातशें फास्टॅग जावपाक जाय आनी ती जबाबदारी जी आसा ती कोणें तरी घेवपाक जाय। अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।